नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी सांगलें की फाटले कांय दीस अशी परिस्थिती आसा गोंया भितर जितले विधानसभे भितरले इशू डिस्कस करचे पडटात तितलेच विधानसभे भायले इशू डिस्कस करचे पडटात. जे पब्लीक डिस्कोर्सा भितर आसात, ज्यो ब्रेकींग न्यूज आसात, ज्यो मोठ्यो घडणुको आसात त्यो आमकां चुकनात आनी ताजेर चर्चा करपूय चुकना. सो आज अशे दोन विशय आसात. एक विधानसभे भितर घडिल्लो, एक विधानसभेच्या भायर घडिल्लो. आतां भायर घडिल्लो विशय खंयचो हें म्हाका दिसता हांवें आज एकाय गोंयकाराक सांगपाची गरज ना. तो म्हळ्यार काल राती जाल्ल्या एक्सिडेंटाचो. नेमकी स्टोरी कितें ह्या एक्सिडेंटाची, तपास कसो चल्ला आनी खंय पावतलें हें सगळें प्रकरण, ह्या गजालीचेर आमी भासाभास करतात. आनी त्याच बरोबर विधानसभेक आज म्हत्वाचो डबल ट्रॅकिंगाचो जो इशू आयलो तो खंय पावतलो, कारण ताजेर खूब इंट्रस्टींग चर्चा जाली, इंट्रस्टींग मुद्दे आयले भायर, ताजेरूय आमी उलयतले. आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर स्टुडियोक आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल आफान्सो, तिगी जाणांक वेलकम. जॉयल, आज सुरवात तुजे कडच्यान करता. ह्या भिरांकूळ एक्सिडेंटाची कवरेज म्हाका दिसता काल अशें आशिल्लें की आयतार म्हणटगीर सगळेच जाण आमी मातशी सुशेगाद आशिल्ले आनी अकस्मात अशी परिस्थिती जाली की पयली पानाचीच न्ही जाल्यार एक मोठी बातमी येवन धडकली. हाव आर यू लुकींग एट दीस इन्सिडंट आनी आतां मेरेन जो तपास जाला आमी शूटिंग करता मेरेन, त्या तपासा कडेन तुमी कशें पळयतात? Pramod, this issue which we are talking about is accidents, drunken driving, is the core issue which we are looking at here. Because हितून कितें जाल्लें आसा की other form of accidents we have already spoken at length at various levels. So एक गरज आसा की drunken driving has to be addressed in all its facets. So now today when the issue came out in the assembly, एक विचित्र हें जालें की the CM has started talking about own responsibility or drinking responsibly or drinking, do not mix driving and drinking and all of that. But हितून भितर आमकां कांयच एक हें मेळना की what is the deterrent for any kind of a recklessness towards drunken driving. So आतां खूबशे एक्सिडेंट घडटा हितून भितर. मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली CM is on record in the past saying that lot of accidents, if I may recall, he said about 80% of the accidents are happening at night. That means it is due to reckless driving, drunken driving. Yeah. So हितून भितर आमकां गरज आसा की steps to be taken or deterrents to be set so that these things do not happen. When the government itself is claiming helplessness and telling people to behave responsibly is something which is very, very surprising. हितून भितर आमी खूब प्रयत्न केले. Last time there was a major accident like this on Zuari Bridge. 4 people lost their lives. Yeah. The very next moment you saw the government machinery unleash itself, सगळे कडेन speed guns हाडली, मागीर breath analyzer दिश्टीक पडले. And suddenly in about 45 days everything went to normal, went back to normal. आणि मागीर थिंतून भितर परतून गजाली वचूंक लागल्यो. The problem is where is this system going to come here that that a driver will be conscious of the fact that he cannot drink and drive. That has to set in. आता इतले भितर इतलो भयंकर एक्सिडेंट जालो where about 3 people have lost their life, another 7 have been hurt grievously. So it's a major thing. You just cannot say that you be responsible and drive responsibly or drink responsibly. तशी म्हणूंक शकत ना. Right now you have the traffic cell has got about only 34 alcometers. 34 alcometers. Correct. For the entire state. Correct. And believe me, Pramod, the alcohol level which is now found in the bloodstream of the driver is 3 times more than the permissible limit. Permissible limit is 30 mg. You got 90 plus mg in the level. So how do you tackle this? You can't tell that drive responsibly or drink responsibly is not the solution here. पांडुरंग बाब, आतां मेरेन जो तपास जाला, एक म्हळ्यार एक्सिडेंट आनी आतां मेरेन जाल्लो तपास, ह्या दोनीचो अभ्यास करतकीर तुमची निरीक्षणां कितें? सगळ्यान पयलीं प्रमोद, काल जेन्ना आय विटनेस सगळे सांगताले थंयसरले तेतून त्या हेच्या प्रमाण एक चली कोण तरी ती गाडी चलय आशिल्ली, मर्सिडीज कार, आनी तो इतको भिरांकूळ आसलो अपघात की तो जर ती गाडी जर ते खांब्या घेवन आपटून रावना जाल्यार ताका आनीकय कांय लोकांक ती काल उडोवपाची. हे सगळें आमकां खबर आशिल्लें. काल ताची कवरेज सगळी जाली, बातम्यो आयल्यो. पूण रातच्या 4 जेन्ना अरेस्ट करपाची वेळ येयली तेन्ना एका दादल्याक तिणें अरेस्ट केलो. म्हणजे न्ही
श्रीपाद सावर्डेकर म्हणून. सो हो जो हे आसा न्ही तेजेर लोक आतां चर्चा सुरू जाल्या की हे पुलिसांनी नेमके की रातीन कितें अशें बदललें की कितें जालें काय म्हणून. म्हणजे एक्झॅक्ट लोकांक कळपाक जाय की ती ड्रायव्हर सिटार कशी आशिल्ली आनी कोण खऱ्यानच गाडी चलय आशिल्लो हे लोकांक कळपाक जाय, कारण लोक आतां विचारपाक लागल्या. दुसरो विशय हा मुख्यमंत्र्यांचो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें एसंब्लीन की लोकांची जबाबदारी हे सगळें बरोबर आसा, पूण तुमची फाटली स्टेटमेंटां काडून पळयात. तुमी 90% लोक सोरो पिवन रातचे ड्रिंक अँड ड्रायव्ह करता आनी एक्सिडेंट करतात ते कॉज आसतात ते मुख्य कारण आसता अशें म्हणून सांगताले. तुमीच सांगताले लोकांक की सोरो पिल्या उपरांत बारकारांक सांगतले आमी तांकां घरा पावया हे म्हणून. ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात तुमी सांगतले की आमी नायट पेट्रोलिंग वाडयतले, अल्कोमिटर घेवन रस्त्यार दवरतले म्हणून. ह्यो गजाली तेज्या उपरांत जी एक दोन जुवारीची घटना सोडल्या उपरांत ते एक 10-8 दीस ती नव्याची नवलाय आसता तशी थोडे दीस केल्या हेंच्यांनी आनी तेज्या उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. सो कालचे सुद्दां एक्सिडेंट जे आसा न्ही तुका खबर आसा पावसान शेनवार आयतार लोक सॅटर्डे नायटाक वयता म्हणून, आनी तुमी इतके बेफिकीर. हांव जेन्ना आमी काल येताले बिचोले रोडान जाल्यार थंय सुद्दां पुलीस लिपोवन थंयचे कडेन खंय तरी रॉंग सायडीन तांकां धरपाक रावल्ले, पूण हे ज्या जाग्यार जाय पळय थंय काल नाशिल्ले पुलीस. आनी थंय जर आसलेले न्ही जाल्यार कदाचित ही घटना घडटा नाशिल्ली. आनी हेजी जबाबदारी कोण घेयना, लोक मेले. आनी तुमी जे म्हणटा अंत्योदय लोकांचे सरकार म्हणून शेवटच्या घटकाच्या लोकांचे त्या शेवटचे घटक जे आहात लोक ते रस्त्यार अशेंच तुमच्या गाडये पणेवन मरतले आनी तुमी कांयच करूंक पावचे ना. ही सगळी फकाणां चल्ल्यात प्रमोद. या आय थिंक आय वॉन्ट टू गो डिपर इन टू दॅट, बट हांव किशोराक घेता आनी मागीर पांडुरंग बाब, जॉयल बाब तुमचे म्हऱ्या येता. किशोर, सुरवात ताजे वयल्यानच करता. आतां मेरेन जाल्ल्या तपासा विशीं निरीक्षण कितें, ताजे उपरांत वील गो इन टू द अदर आस्पेक्ट्स अँड फॅसेट्स ऑफ दीस इन्सिडंट. प्रमोद, एक गजाल म्हणजे प्रचंड अनफॉर्च्युनेट कालचो इन्सिडंट. आता तपासा विशयी जर उलोवचें जाल्यार एक गजाल आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की जी गाडी मर्सिडीज गाडी ज्या गाडयेक एक्सिडंट जालो आनी त्या गाडयेंतले लोक हे एका व्हडल्या फॅमिलींतले लोक आसात. आनी ती फॅमिली इतली व्हडली आसा की तांचो थेट संबंद हो राजकीय लोकां कडेन आसा. हे पयलीं आमी मान्य करपाक जाय, कारण ह्यो सगळ्यो गजाली लोकांक कळपाक जाय. आतां तांचें कनेक्शन हे ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कितले प्रभाव घालतले हे पळोवचें पडटलें. कारण कालच्या घटने उपरांत मागीर खंय तरी रातचो वचोन त्या ड्रायव्हराक अरेस्ट केली आनी मागीर कारण तांकां कळ्ळें की लोकांचो हें वाडत आसा म्हणून, आनी तुर्त पुलिसांनी हाचेर गुन्यांव नोंद करून आतां फुडली प्रक्रिया सुरू जाल्या. आमकां एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय की निमणे ख्यास्त कोण दिता, तर निमणे ख्यास्त ही न्याय वेवस्था दिता. आनी न्याय वेवस्थेंतले व्हडल्यान व्हडले जे लोक आसात ते ह्या फॅमिली वांगडा आसात, त्या फॅमिलीशी निगडीत आसात, परिचयाचे आसात. जे बाबडे गरीब मनीस थंय जे मेले, 3 जाण मेले आनी 3 जाण हॉस्पिटलान आसात, तांची प्रकृती गंभीर आसा. तांच्या खातीर खंयचो अनिल कपूर किंवा खंयचो सनी देओल येवन केस लडयतलो तें आमकां पळोवंक जाय. म्हणजे आमी आतां ते दीस एक प्रकरण जालें, सगळे लोक जमले, ह्या पिडिता खातीर कोण जमतलो, कोण उबो रावतलो, आपूण ती केस लडयतलो आनी तांकां न्याय दितलो म्हणून, हे सगळें आमकां आतां पळोवपाक जाय. शेवटी प्रमोद कशें इमोशन्स एकी कडेन, प्रॅक्टिकली ती केस उबी जावपाक जाय. पुलिसांनी सरकारी यंत्रणेन तशा पद्दतीन सहकार्य करपाक जाय आनी न्यायालया मुखार ते सगळें कितें घडलां पळय तें सिद्ध करपाक जाय. जाल्यार तो निवाडो जातलो, ना जाल्यार मनीस इतले करूनय सुट्टलो. सो ह्या गजालीचेर आतां मेन लक्ष दवरपाक जाय. आनी जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की लोकांनी आतां जबाबदारी आपली हें करची पडटली. प्रमोद, एक गजाल हांव पयलीं पासून हांव सांगता की वी हॅव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. आमी पयलीं रियलिटी एक्सेप्ट करया आनी मागीर ज्यो गजाली आमकां सुदरोवंक जाय तेजी एक रियलिटी कितें की सोरो म्हणजे उट सूट आमी ट्युरिस्टांचेर घालताले. आयज ह्या सगळ्या घटनेन गुन्यांव करपी गोंयकार आनी तातूंत मरपी गोंयकार म्हणजे दोनाय वाटेन गोंयकारात. हांगासर कोण तरी ट्युरिस्ट गाडी घेवन येयलो आनी सोरो पिवन तसो विशय जावं ना. म्हणजे आमी ट्युरिस्टाच्या नांवार जे सोरो पिवन गाडी चलयता म्हणटा पळय, आमी गोंयकारूय ताका बळी पडलेले आसात. हे आमी मुखेलपणान लक्षांत दवरूंक जाय. हांव दुसरी इंट्रस्टींग गजालीचेर वता ताका किशोरान टच केला. हो सेन्सिटीव इशू, पूण म्हाका दिसता आमी ताजेर उलोवपाचें टाळपाक जायना. आनी तो म्हळ्यार जॉयल बाब ही टच्ड अ व्हेरी इंट्रस्टींग पॉयंट की दीस इज बिकॉज of the some high-end car involved, because of the family involved, ki this is suddenly turning out to be a class debate. Do you think an incident like this should be debated from that point of view, or we should stick to the facts of the case, or even that should not be ignored? Certainly the focus is shifted more on this case because it was a high-profile car. I mean, the owners were high-profile residents or whatever you call it. तितून भितर मातसो फोकस वाडला. बट
the fact remains is an accident has happened, 3 innocent people have lost their lives. So to konui jaवंक शकता, but here the irony is that these sections which are applicable here are bailable, and at best definitely he'll get bail and he'll be out. So whether the system, our system, is strong enough to set a deterrent here and say, okay, fine, we are not going to tolerate drunken driving across the board, not only this case, this case जातली आनी मागीर लोक इसरतलो आनी life will move on, but a deterrent has to be set that no drunken driving will be allowed in this state. If you are making that statement, or whether you are ready to make a statement here considering your tourism and all of that what you have been talking all along, and on the ground there is nothing visible that you are going to take strong action against drunken driving. उलयता खूब, पण पांडून कशें म्हणलां की you were once upon a time saying that you will provide a driver to reach you home, and खूब जालें social mediaचेर खूब mocking जालें, पण कांयच nothing has happened. On the contrary, you are more towards tourism getting affected here, not lives. Losing lives has never been a kind of a serious debate. Tourism getting affected has been the major, has been the primary thing. And ह्या मुद्द्याचेर येता पांडुरंग is a very interesting thing. आज पेपरां भितर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आयला आनी कायंड ऑफ ए व्हेरी आयरोनिकल इतल्याच खातीर म्हणटा ताणें ड्रंकन ड्रायविंगाचो उल्लेख केलो, बिकॉज दॅट हॅज बीन द फोकस ऑफ दीस होल इन्सिडंट. त्याच बरोबर टुरिजम आनी रेव्हेन्यूचोय उल्लेख केलो. आज एक रिपोर्ट आयला पेपरां भितर की फाटल्या 3 वर्सां भितर सरकारान दर दिसाक एक लिकर आउटलेटाचें लायसन दिलं म्हणून, विच इज व्हेरी व्हेरी आयरोनिकल ऑन अ सॅड डे लायक दीस, वेर एक वटेच्यान ती बातमी, दुसरे वटेच्यान ही बातमी, पळयतकीर तकली भिरभिरता, शब्द ना. हाऊ डू यू look at both these stories? On one side we are debating drunken driving, on the other side सरकार भाशणां करता, बट दर दिसाक एक नव्या लिकर आउटलेटा खातीर लायसन दिता. न्ही, पयरूय म्हाका दिसता तुज्या हितून आमी डिबेट केला हेचेर की जाला कितें की स्पेशल केस म्हणून खंय लायसनां दिवपाची, देवळा लागीं, चर्ची लागीं, शाळे लागीं, निवासी संकुल आसा जाल्यार म्हणजे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आला थंय दिवप. हे टुरिजम स्टेट ह्याच्या नांवाचेर गोंयान म्हणजे हिशोब ना, म्हणजे कितके जे दिसाक एक. सो एसेंब्लीन जे रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे दिसाक एकूच लायसन पडटा, ते बरोबर आहा तुजें. एकूच म्हणटा कितें तूं म्हण? हय, म्हणजे हे स्पेशल केस म्हणून जे कितें प्रकार आसा पळय, आमकां दर दिसा एक स्पेशल केस तयार जाता. तितूंतल्यान कोण ना कोण ही लायसनां काडीत आसात. आतां पर्यटन स्टेट, टुरिजम स्टेट म्हणून सोऱ्याचो तुमी हे लायसन येता ते बरें आसा, पूण हेचे जे दुश्परिणाम जे समाज भोगता, जो तुम्ही ज्या समाजा बद्दल तुम्ही उलयतात, अंत्योदय समाजा बद्दल, त्या समाजातले पयर किशोरान विशय काडलेलो तेन्ना हांवूय उलोवपाचो आशिल्लो की आयज ज्यो केसीस, ज्यो विधवाच्यो केसीस ज्यो आसात न्ही, भितरल्यो जवळ जवळ 70-80% केसीस गांवांनी ह्यो तुमचो डुप्लिकेट सोरो पिवणूच जाल्ले आसा. ताचेर तुमचें कसलें हें ना, म्हणजे कंट्रोल ना सरकाराचो की सोरो कोण तयार करता, कसलो तयार करता, ताजो ग्रेड कितें, ताजो म्हणजे क्वॉलिटी कितें, हेजेर कसलोच चॅक ना. आनी उठ सूट तुमी सोऱ्याचे लायसन्सां दीत चल्ल्यात, आनी तेतूंतल्यान हे जे दुश्परिणाम आसा न्हू, ते ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसत किंवा सोरो पिवन मरपी लोक आसत, हे सगळें दिसता गोंयान. हे टुरिजमाच्या नांवान हे जे सगळें चल्लेलें आसा न्ही, हे आनी कांय न्ही, हे रेव्हेन्यू, हे पयशे काडपाचे ही सगळी कामां ही. किशोर, पर डे 1 permit फॉर 1 न्यू लिकर आउटलेट. प्रमोद, म्हाका उगडास जाता की 2007 to 2012 ह्या वेळार जेन्ना CM दिगंबर कामत असले तेन्ना तांणी दिल्लीचे SP, त्या टायमार ट्रॅफिकाचे मॅनेजमेंट करपी पसरीच्या हांकां गोंयान आपयल्ले, गोंयच्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आनी हेचो अभ्यास करपाक. सो 2-3 दीस पसरीच्या मार्गाचे त्या टायमार केळेकर बाब हांच्या वांगडा भोंवून तेंच्यांनी फूल गोंयचो निरीक्षण केलें आनी आपल्यो शिफारसी दिल्ल्यो. तातूंत तेची पयली मुखेल शिफारस आसली की गोंयान रस्त्याच्या आनी हायवेच्या कुशीक बार्रां कशीं आसूं शकता, हो तेचो सगळ्यात पयलें निरीक्षण आसलें. ते एक वाक्य पळयलें आनी हेंच्यांनी तो रिपोर्ट काडून तेचो भितर घातलो. मागीर सुदैवान म्हण की सुप्रीम कोर्टान एक व्हडलो डिसिजन जालो की सगळीं जी बार्रां हायवेच्या कुशीक आसात ती बंद करची. तूं पळयलां आसतलें गोंयान कितें परिस्थिती त्या सुप्रीम कोर्टाच्या वर्डिक्टा वयल्यान जायली आनी कशा पद्दतीन हायवेचे स्टेट हायवेचे खंयचे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे कितें सरकशी जाल्यो त्यो सगळ्यो आमी पळयल्यो. हाच्या वयल्यान एक गजाल प्रमोद आमकां मान्य करपाक जाय
की कितें जाता तें जावं, लोक सोंपल्या उपकारता 2 लाखाच्या जाग्यार 10 लाख दिया, पूण सोरो बंद जावचो ना, सोरो चालूच उरतलो. सोरो बंद जायत गेल्यार गोंयकाराचो श्वास बंद जातलो. तो बंद जावन गोंयकार मेल्लो बरो काय सोरो पिवन मेल्लो बरो, हें आतां आमकां सरकाराक फायनल करचें पडटलें. म्हाका दिसता ज्या तरेन सरकार वागता त्या तरेन सरकारान ठरयलां की बाबा श्वास कोंडून गोंयकारांक मारप ना, तेच्या पेक्षा एन्जॉय करुनी तांकां घेवनय जावो तितको आनी मरोनी, मरतुकूच वयल्यान पयशे मेळटात न्हू. 2 लाख हें आसा सरकारची येवजण एक्सिडंटान म्हणजे सोरो पियेन रस्त्यार घाल 2 लाख व्हर. हें जें कितें दुर्दैवाचें चित्र, भीषण चित्र प्रमोद जे पळोवपाक मेळटा न्हू, तें अत्यंत गंभीर आसा. हेचेर जो मेरेन आमी सिरियस हेचेर रिव्यू घेवचे ना ह्या सिच्युएशनाचे, की आमकां बाबा टुरिजमाक ते इम्पॅक्ट जातलें काय कितें, आमचो टुरिजमाचो रेव्हेन्यू, म्हणजे एक तर तुमी टुरिजम म्हणा नाजाल्यार गोंयकारांक अंत्योदय पद्दत जर म्हणटा, पांडुरंग म्हणटा ती रेव्हेन्यू ही जी रजाव आसात पळय ती मान्य करया, पण जर आमकां इतली जाय की दिसा आमकां नवीन एक लिकर आउटलेट ओपन जाल्ली जाय जाल्यार मागीर आमी कितें करतात, मागीर कितलो रेव्हेन्यू दर दिसा एक लिकर आउटलेट जर ओपन केलें जाल्यार जर चड रेव्हेन्यू येता म्हळ्यार आमी कितली नवीन लोकांक सोरो पिवपाक सांगता आतां, आनी कितें करपाचो तो इतलो सोरो पिवन, आनी कितें करपाचो रेव्हेन्यू घेवन. दर दिसा जर एक लिकर आउटलेट येता आनी ते जर चलता, आज मेरेन म्हाका दिसता आमी लिकर आउटलेट बंद पडिल्ली पळयली नात न्ही किशोर बाब, लिकर आउटलेट तुगेली फक्त वाडत आसात, ती तुका प्रमोद सांगला जनरल स्टोर्स बंद पडून आयज लिकर स्टोर सुरू जाता गांवागांवांत आनी ते चलतात, तो बंद पडना स्टोर. बिफोर वी मूव टू अदर टॉपिक, I want you to speak about this one liquor license per day. See, liquor licenses increase zala म्हणून खबर आसा. I mean, it's like it's alarming actually, you know, when we see one liquor license being granted per day, but it did not reflect that, you know, तुम्ही लायसन्स दिली म्हणून पीत रावत अशें म्हणून सरकार म्हणिना. So you know, there is a criteria, either the government can stop issuing the licenses, that will not stop this the topic which you are discussing. Drunken driving will not stop because you stopped issuing licenses. There is no direct correlation between that. But the very fact is that it's a strange irony, as you called it, or sad irony rather, that on a day we are talking of such a tragic accident, and also the reality comes in that we are very careless about this kind of licensing regime. But the fact remains is that at all times we have to have some kind of a system to in place. You know, if we are going to just allow this thing recklessly and say, okay, fine, it's a free for all, then things will go out of control, obviously. If things would work based on the wisdom of the people, yeah, we would not need a police force. As simple as that. दुसरी विशयाकडे या पांडुरंग बाब, तो म्हळ्यार आज विधानसभेक जो चर्चा जाली तो म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंगाचो, आनी तातूंतलो एक व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्द्या वयल्यान हांव सुरवात करता, कारण डबल ट्रॅकिंगाचेर आमी खूब फावटी खूब तरांनी उलयल्यात. आज जो एक मुद्दो इंटरेस्टिंग आयलो की जर घाटावेले काम जर सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक लागून जर आडावन उरला जाल्यार मुखाल्लें काम सामकें ताकतिकेन करपा फाटलो उद्देश कितें, तुका पटलो हो आर्ग्युमेंट? ना, म्हणजे ताका पूर्ण खात्री आसा राज्य सरकाराक आनी केंद्र सरकाराक. म्हणजे राज्य सरकाराच्या हातून पडत ना तो प्रोजेक्ट, तो रेल्वेचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातून पडटा. तांकां पूर्ण खात्री आसा की जे जे कितें वायल्ड लायफ बोर्ड किंवा सांगतले ते तो ती कामां करून घाटान जे उरला अभयारण्याच्या हातूंतले एरियेंतले फॉरेस्ट एरियेंतले ते काम आयज ना फाल्यां जातलें म्हणून. तेज्या भायर ते सायडीन हुबळी हांगा वास्को मेरेन हे जे काम आसा, म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज सीएमआन स्टेटमेंट केला की 75% काम कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणटात ते. आनी हे म्हणजे चालूच आहा पयलींच्यान काम केन्ना स्टॉप जावंक ना. जे काम स्टॉप जाला ते फॉरेस्ट एरियेंतले काम स्टॉप जाला. सो म्हाका दिसता की आतां तेजेर आनी म्हणजे डिबेट जरी जाली, म्हणजे आयज तरी एके आमदारान म्हटलें की जर कोणाकूच नाका जाल्यार तुमी कॅन्सल करा. आतां तो कॅन्सल जावंक शकना. 75% एरिया जी आसा तेतून डबल ट्रॅक जाल्लो आहा तेजो, सो थोडेच उरलेले आहा म्हणून आतां तो कॅन्सल जावंक शकना. सो जातलो असो म्हाका दिसता. आनी दुसरो सीएमान जे म्हटलां की तो फक्त कोळशा खातीर न्ही म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही रेल्वेची आयज काळाची गरज जाल्ली आसा. म्हणजे जर तेजे वाहतूक जर करतलो, माल वाहतूक किंवा प्रवासी वाहतूक जर वाडयतलो जाल्यार डबल ट्रॅकिंग ही त्यांची गरज जाल्ली आसा रेल्वेची. ताका आतां आमी म्हणजे असेंब्लीन म्हाका दिसता आतां डिस्कशन जावन तेजेर आतां आनी कांय जावपाचें ना. Joel, before I go to Kishore, how do you look at this? Because that was a very significant, crucial point as far as Goa is concerned. I completely agree with what Pandurang is saying as far as the overall project is concerned. But Goichi Bapti, that was a very significant point that was raised. How do you look at this point? The argument which was in assembly today was very simple.
when your 75 to 85% of the work is already done, okay, and still there is no clearance from the court, why are you still going ahead with the remaining part? So जे भागाक आता the Goa route, which is still being debated and over demolition of houses or acquisition of public spaces. If there is an issue there, why are you still going ahead when the entire project is not cleared? Wenzi Vegas तशेंच म्हणटा की you wait for the clearance of the entire project and then go ahead with this. Or secondly, he is saying that okay, if there is a issue there, you for that portion of the track you go for a single track, which I don't know how far it is feasible. But idun bidar खूब असा की there is only one point here is that when there CEC has raised so many objections to the project in terms of feasibility, in terms of assessment report being thrashed completely, why is the government still having that confidence that ultimately it will all fall in place and the project will go ahead? And if at all, if that kind of a confidence is still there, why is it showing this kind of a hurry in going ahead with this project which is disputed? I think these are two most crucial questions that need answers. Kishore, तू ह्या विशया कडेन कशें पळयता म्हणत ना, कारण विशय खूब आमी डिबेट केला, बट हो जो पर्टिक्युलर पार्ट आसा जाचेर आज व्हेरी इंटरेस्टिंग चर्चा जाली, ताजे कडेन तूं कसो पळयता? प्रमोद, आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय की जे आमदार डबल ट्रॅकाच्या विरोधान उलयताले तांकां एक निमणो होप म्हणटात तो वायल्ड लायफ आनी फॉरेस्ट कायद्यान जर ताचेर खंय तरी जर निर्बंध आयले जाल्यार तो प्रोजेक्ट जावचो ना असो तेंचो हें. आनी आतां परत टायगर रिजर्व जाहीर जाल्ल्यान टायगर रिजर्वाच्या गजाली खातीर हो डबल ट्रॅक टायगर रिजर्वाक मारक थारू शकता काय कितें अशी एक हें तयार जाल्या. पूण इंट्रस्टिंग गजाल प्रमोद, द हिंदूचेर एक आर्टिकल येयल्लो, द हॉर्नस्ट नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल म्हणून. आय विल जस्ट रीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट. The Lok Sabha passed the Forest Conservation Amendment Bill 2023 on July 26 with no substantive changes from the original version introduced in March. It ignores strong public objection that highlighted the number of concerns. The bill commences with a promising preamble expressing a commitment to achieving net zero emissions by 2070, creating a carbon sink, increasing forest cover and improving the livelihoods of forest dependent communities. However, the operative part of the bill shows little connect with the preamble. Instead, it excludes entire categories of forest from the ambit of the law and ironically even facilitates the destruction of forest. म्हणजे 2023चे बिल आमच्या मेरेन येवन ते नेमके त्या बिलान कितें आसा हे कळपाक आतां आमकां टायम लागतलो. जेन्ना राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार कॉन्फिडंट आहा की हे सगळें जातलें, म्हणजे दे आर कॉन्फिडंट अबाउट दिस बिल. म्हणजे हे अशा पद्दतीची दुरुस्ती बिलां येतली, तेचे जेन्ना कायद्यान रुपांतर जातलें आनी ऑटोमॅटीक कशें आहा शेवटी बिलाच्या आदाराचेरूच कोर्ट आपलें काम करतलें. करेक्ट. सो ह्यो सगळ्यो पळवाट्यो ज्यो आसात तेची सगळी तरतूद ह्यो वाटो तयार जातात म्हणूनच तो कॉन्फिडन्स दिश्टी पडटा. येस, एब्सोल्युटली. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. पण आयचो दीस असो आय थिंक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराची तकली बेजार आसा. आमी विचार करतात की बाबा आमी खंय वतात का म्हण. पण जशें जॉयलान सांगलें, आमी दर खेपेक जेन्ना अशी व्हडली घडणूक जाता आमी 2 दीस करतात आनी मागीर येरे म्हाज्या मागल्या. खंय तरी मातसो तरी बदल जावपाची गरज आसा. तो आमचे एडमिनिस्ट्रेशनूय तकल्याक घेतलें आनी नागरीक म्हणून आमीय मातशें तकल्याक घेतलें. इतलेंच मागता, थांबता. जॉयल बाब, किशोर बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशीं 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा.
हे न्ही कितें रे चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन सॉरी काका सॉरी बिरी कांय ना खंय आसा ती बाकीची भुरगीं अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर चला या आता घरा घरा आम्ही येना घरा आम्ही शाळेनूच रावतली घरा आमकां सामको वाजता अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आतां घरा वचपाक रडटा हो कसलो रे चमत्कार चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार भिवपाची कांय गरज ना आतां दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.